2020 वर्स 2020 म्हळ्यार वेगळे कितें करपाच्या हावेसान लोकांनी नव्या वर्साक येवकार दिल्लो. सुरवेचे 2.5 म्हयने बरे रितीन गेले, मात उपरांत ह्या वर्सान वेगळेंच मॉडर्न घेतलें. संवसारभर ह्या वर्सा महामारीन हाहाकार गाजयलो आनी अजूनय गाजयत आसा. लोकांक आपल्याच घरांनी बंदिस्त करून दवरिल्ले. केन्ना आयकूंक नाशिल्लीं शब्दां भुरगीं तशींच जाणट्यांच्या तोंडार घोळपाक लागलीं. मास्क, सॅनिटायझर, क्वॉरंटायन, कोविड, कोरोना, सोशल डिस्टन्सिंग सारकिल्ले शब्द तर भुरगीं ते जाणट्यां मेरेन लोकांक संवकळीचे जाले. आतां नदर मारुया वर्सभराच्या म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. जानेराच्या 2 तारखेक प्रसाद आमोणकारान काँग्रेस पक्ष सोडलो आनी 3 तारखेक आनीक 3 वांगड्यां बरोबर भाजप पक्षांत प्रवेश घेतलो. 3 जानेराक भाजपाचे JP नड्डा हांच्या हजेरेंत पणजेंत CAAच्या समर्थनांत भाजपाची मेगा रॅली जाली. 7 जानेराक SC/ST बील पास करपाक खासा एका दिसाचें अधिवेशन जाल्लें. ह्याच म्हयन्यांत वाळपयत फाटोफाट 4 वाग मेल्ल्यांच्यो केशी नदरेक आयल्यो. तस्करी काय शिकार ह्या भोवती कांय तेंप केस घुस्पली. उपरांत वागान गाय खाल्ल्या कारणान वागाक मारपाची घडणूक घडल्या हें नदरेक आयलें. 12 जानेराक सदानंद शेट तानावडे गोंय भाजप पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हूण निवडून आयले. 17 जानेराक मेर्शेचे आदले सरपंच प्रकाश नायकाक गुळी लागून मरण आयलें. JP नड्डा हांची भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हूण 20 जानेराक निवड जाली. जाल्यार आदले मोगोचे फुडारी जगदीश बोबेन 25 जानेराक गोवा फॉरवर्ड पक्षांत प्रवेश घेतलो. 29 जानेराक बॅडमिंटन खेळगडी सायना नेहवालान भाजपात प्रवेश घेतलो. 1 फेब्रुवारीक 2020-21 वर्साचो केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्लो. 3 फेब्रुवारीक गोंयांत शिंयाळें अधिवेशन जाल्लें. 6 फेब्रुवारीक मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान 2020-21 खातीर अर्थसंकल्प मांडलो. 12 फेब्रुवारीक पद्मश्री सन्मानीत नामनेचे फॅशन डिझायनर वेंडल रॉड्रिगीस संवसाराक अंतरले. तशेंच ह्याच वर्सा 20 मार्चाक 7 वर्सां उपरांत निर्भया केशींतल्या 4 आरोप्यांक फाशी दिली. हळूहळू संवसार तशेंच भारतभर कोरोना सारकिल्ली महामारी पसरपाक लागली. 22 मार्चाक भारतभर जनता कर्फ्यू लागू केल्लो. उपरांत देशभर कांय न्हय म्हळ्यार 2-3 म्हयने लॉकडावन जालें. इश्कोलां, कार्यालयां सगळें बंद दवरिल्लें. लोक आपल्या गांवघरा वचपाक आतुरतायेन वाट पळयत बसपाक लागिल्ले. कारणा शिवाय बेटे रस्त्यार भोंवपाक बंदी घाल्ली. लॉकडावन नांव आयकून तर खुबशे लोक घरांत खाणा जेवणाच्यो वस्तू हाडपाक गर्दी करपाक लागले. कारण ही स्थिती संवसारभर लोकां सामकार पयलेच फावट आयिल्ली. कोणाकच कितें करचें तें कांय समजनाशिल्लें. पुराय वर्सभर सगळे जाण कार्यां घरच्या पुरती मर्यादीत करून साद्या पद्दतीन लोकांनी सण मनयले. ह्या कारणाक लागून तर खुबश्या लोकांनी 2020 वर्सा शापीत वर्सूय म्हूण घोशीत केलें. खुबश्या लोकांनी आपल्या लागींच्या मनशांक ह्या दुयेंतान गमयले. स्थिती हळूहळू बदलपाक लागल्या खरी, मात हें वर्स जगभर ना भरपा सारकी पोकळीक निर्माण करून गेलें. ह्या काळांत कितलेशेच नामावंत फामाद लोकूय ह्या संवसाराक अंतरले. इरफान खान हे बॉलिवूड तशेंच हॉलिवूडांत लोकप्रिय जाल्ले कलाकार कर्करोगान तांकां 53 वर्साच्या पिरायेचेर 29 एप्रिलाक मरण आयलें. बॉलिवूडाचे दिग्गज अभिनेते ऋषी कपूर हांकांय 30 एप्रिलाक मरण आयलें. जाल्यार 14 जूनाक युवा अभिनेते सुशांत सिंग जांणी आपल्या कारकिर्दीची TV सिरियलांतल्यान सुरवात करून बॉलिवूडांत पावल मारिल्ले तो कलाकारूय खूब कमी पिरायेचेर संवसाराक अंतरलो. 12 नोव्हेंबराक अभिनेतो आसिफ बसरा हांची कूड एका धर्मशाळेंत मृत अवस्थेत सापडिल्ली. बॉलिवूडांतली ज्येश्ठ नृत्य दिग्दर्शिका सरोज खान 3 जुलयाक संवसाराक अंतरली. लोकप्रिय संगीतकार वाजिद खानाकय 1 जूनाक मरण आयलें. भारताचे आदले राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी 31 ऑगस्टाक संवसाराक अंतरले. गोंयच्यो आदल्यो राज्यपाल डॉ. मृदुला सिन्हा हांकांय 18 नोव्हेंबराक दिल्लीक मरण आयलें. 25 सप्टेंबराक फामाद गायक बालसुब्रमण्यम संवसाराक अंतरले. मजगतीं राज्यांत गोंयभर लोक गोंयांत कोळसो नाका, रेल्वे मार्ग दोट्टीकरण नाका, सेव मोले सारकिल्लीं कितलींशींच आंदोलनां जालीं. त्या भायर फाटलो काळ हुमकळत उरिल्ल्यो झेडपीच्यो वेंचणुको 12 डिसेंबराक जावन 14 डिसेंबराक निकाल आयलो. दिशिल्लें गोंयभर जावपी आंदोलनांचो परिणाम वेंचणुकांचेर जातलो म्हूण, मात ह्या वेंचणुकेंत भाजपान बऱ्या मतांनी जैत जोडलें. 19 डिसेंबराक गोंय राज्याचो 60वो गोंयमुक्ती दीस मनयलो. ह्या सुवाळ्याक भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद गोंयांत हजर आशिल्ले. हळूहळू डिसेंबर म्हयन्यांत इतलो तेंप ठप्प पडिल्लो पर्यटक वेवसाय हळूहळू मार्गाक लागलो.
पर्यटक हळूहळू गोंयांत येवपाक लागले। नव्या वर्साक तर येवकार दिवपाक बऱ्याच पर्यटकांनी राज्यांत गर्दी केली। कोविड सोंपता केन्ना नवे वाशीन येता केन्ना काय म्हण संवसारभराच्यो नदरो लागिल्ल्यो आसतना कोविड स्ट्रेन नवें दुयेंत उत्पन्न जालें। यूकेक ह्यो केशी सांपडल्यो। खबरदारी म्हण भारतांत येवपी यूकेच्या फ्लायटांचेर केंद्र सरकारान बंदी घाली। आतां येवपी 2021 वर्स सुखाचें आनी समृद्धीचें आसचें म्हण प्रार्थना करया। देव बरें करूं।